हे सध्याच्या इतले वायट परिस्थिती कोविड-19 लॉकडावन आणि इकॉनॉमिक मेल्टडावन हेजे खातीर जे गरीब आशिल्ले ते इतले त्रासान पडल्यात, तेंची आर्थीक परिस्थिती इतली वायट जाल्यात, तशेंच बाकीचे गोंयकार जे बरे आशिल्ले ते सुद्दां सद्याक त्रासान पडलेले आसा आनी असले वेळार सरकारान तांकां आर्थीक मदत करपाक जाय आनी ही परिस्थिती नियंत्रणा खाला हाडपाक जाय। हे सगळे सोडून हो सरकार दिसान दीस सगळे तरेचे रेट्स वाडयता, म्हारगाय करता आनी जे लोक ऑलरेडी जेंगेले जगप कठीण जाल्लें त्या लोकांक सुद्दां आयज ह्या सरकारान त्रासान उडयल्ले आसा। आतां लायटीचे बिलां आनीक वाडयल्यात, म्हणजे जेंका कोणाकूय 400, 500, 600 रुपया अशी बिलां येताली ती बिलां आतां जवळ जवळ 4 ते 5 हजारांचेर बिलां पावली एक म्हयन्याची। पेट्रोल जेन्ना ग्लोबल हेजेर क्रूड ऑयल सामको सवाय जाल्लो आसा, केन्नाच सवाय इतलो आशिल्लो, पूण आमच्या गोंयांक आनी देशाक ह्या पेट्रोल आनी डिझलाचे रेट्स वाडत आसात दिसान दीस, काल परत वाडयल्यात। तशेंच बाकी सगळे हितून म्हारगाय करीत आसतात, म्हणजे लोकांचे आतां जगणें कठीण करून उडयल्लें आसा। ज्यो सोशल वेलफेअर स्कीम आशिल्ल्यो, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना जावं गृह आधार, हांकां जे एक पयशे मेळटाले आनी गरीब लोकांक थोडो आधार मेळटाले, ते पयशेय बंद केल्ले आसात। जे सीफेरराचे पेन्शन तेंय सद्याक बंद केल्लें आसा। सो ह्या सगळ्या परिस्थितीक हो प्रदेश खंय पावता, खंय वयता म्हणटच कळना। एक बरो प्रदेश आशिल्लो तो सामको गरीब प्रदेश, एक बँकरप्ट प्रदेश ह्या बीजेपीच्या सरकारान केल्लो आसा। आमी मागतात मुख्यमंत्र्या कडेन तुमी गोंयकारांक स्पश्ट करचें, इतले पयशे तुमी रेज करतात, केंद्रा कडल्यान तुमकां पयशे येता, कोविड-19चे तुमी फंड्स रेज केल्ले आसा, हे सगळे पयशे वयता खंय? ह्या टायमार तर सरकार गरिबाची मदत करपाना जाल्यार गरिबाची मदत जातली केन्ना? म्हाका दिसता प्रत्येक गरीब आनी प्रत्येक मनीस जो त्रस्त जाल्लो आसा, कोणाले जॉब गेल्ले आसा, कोणालो बिझनस कोलॅप्स जाल्लो आसा, हो टायम केन्नाच विसरपाना। ज्या तरेन बीजेपीच्या सरकारान तांकां त्रास दिल्ले आसात, असले परिस्थितीक तेंची वायट केल्ली आसा, ती परिस्थिती म्हाका दिसता प्रत्येक लोक याद धरतलो आनी ह्या सरकारा कडेन मागता की बेगीनचे बेगीन हे सगळे रेट्स जे वाडयल्ले आसात ते कमी करच्यो, लायटीची बिलां सामकी कमी करची, जे नॉर्मल येताली ती येवनी, आनीक ज्यो योजना बंद केल्ल्यो आसात त्यो योजनाचे पयशे परत लोकांक दिवपाक सुरू करात। एड्युकेशनल लोन्स खूब जाणांनी घेतलेले, हायर एड्युकेशन शिकतात ते तर पेरंट्स इतले त्रासान पडल्यात, त्यांचे इन्स्टॉलमेंटूय रिलीज केले ना। सो सरकारा कडेन मागता की बेगीनचे बेगीन ते एड्युकेशनल लोन जे हायर एड्युकेशन भुरग्यांक ते तेंगेले एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन फी भरपाक तेंचे कडेन मागता, तेन्ना बेगीनचे बेगीन तेंचे जे इन्स्टॉलमेंट आसात ते रिलीज करचे आनी सरकारान उत्तर दिवचें की हे सगळे पयशे वयतात खंय।